मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेसबोर 23 वोड 1-12 तेन्ना लोकां आनी आपल्या शिसां कोडे उलोवन जेजून म्हणलें, मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिझेव बसल्यात. म्हणटूच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात. पूण तांच्या कर्तुत्वा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी सोंसूं नजो तसलीं ओजीं ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण तीं उबारूंक आपलें बोट लेगून लायतशे ना. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो करण्यो करतात, देखून समृद्धींतलीं स्तोत्रां आसलोल्या पेटुलाच्यो वाद्यो ते लांबयत आसात. तशेंच आपल्या आवरणाचे देगेक लायिल्ले गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवातो देवस्थानांनी पयले वयले जागे तिंट्यार सोलां घेवप आनी आपणाक मनशांनी गुरू म्हूण पाचारप हीच ताची आसरूच. पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारचीं म्हूण आशेव नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणून उंच काडूं नाकात, कित्याक एकल्याकूच स्वर्गार आसा ताका मात तुमचो बाप म्हणूंक फावो. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक एकलोच तुमचो गुरू म्हणल्यार क्रिस्त. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो, आनी आपणाकूच काल्तीं जातात तांकां देव उंच काडटलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.